सगळे बोर्ड सगळे त्यांचे सायजीस परत एकदा मेजरमेंट घेवपाक धाडलेले फाल्यांचे कॅल्क्युलेशन करून आमी तांकां कितें रेट लागता तो आमी तांकां कळयतले. आनी दुसरी गजाल जे टोईंग जे आसा व्हेहिकल जे आमकां मेन जे लोकांक त्रास जाताले पणजेन लिफ्टिंग ऑफ व्हेहिकल क्लॅम्पिंग ऑफ व्हेहिकल तोय आमी टेंडर ऑलरेडी जाल्लो पूण मार्केटी खातीर आनी हेच्या खातीर आमी परत रिटेंडर करपाचो केला तो रेट फायनल केला. 600 रुपीज टू व्हिलराक एप्लिकेबल जातले. तो समज नो पार्किंग खंय गाडी दवरल्यार क्लॅम्पिंग ऑफ 4 व्हिलर हेका 800 रुपया केल्लो आसा आमी. 800 रुपया ताका फायन भरतली खंय तो गाडी उबी केल्यार. आनी जर टोईंग आतां कितें जाला कॅसिनोचेच एग्जाम्पल आमी मेन फोकस केला ते रातचेच लोकांक त्रास जाता पळय. कॅसिनो खेळपाक येता तो समज ताका 500 रुपया दी म्हणल्यार तो काडटा आनी 500 न्ही 1000ची नोट सुद्दां दिवन चाललो पूण गाडी हालयना. आनी पुलिशे कडेन टोईंगाचें हें नासलें म्हणून आमी आतां टोईंगाक हें केलां आनी ताका 1500 फायन केला आमी. बरें म्हणजे ताका बरो हें पडून आनी व्हेहिकल तेंची आमी ते सीज करून हाडटले. हें आमी केलां कॅसिनोच्या पणजेच्या लोकां खातीर त्रास जावंक जायना म्हणून. कॅसिनोवाल्यांकूय सांगल्यार तुमचे व्हेहिकल ज्या जाग्यार पार्किंग एवेलेबल आसा एडीसी प्लाटो मागीर आमचे मार्केटान अंडरग्रावंड पार्किंग रातचे खाली आसता. रॉयल फूड आसा पळय थंय तुजी फूल पार्किंग टू व्हिलराक खाली आसता. तुमी रातचे स्टाफांक सांगा तुमी फुटपाथीर जावं आनी खंय तुमी इलिगली पार्क करता खंयच्या खंय थंय तुमी करूंक जायना म्हणून. आनी ते एग्री जाल्यार आमी आतां ते फक्त टेंडराक फायनल करपाक रावल्या आमी टोईंगाचे हेका आनी आमी इम्प्लिमेंट करपाक रावल्या. मागीर आमी पुलिशेची मिटींग घेवन ट्रॅफीक पुलिशेची मिटींग घेवन आमी ते फायनल करतले. हो इश्यू जालो. जे हावस टॅक्स आतां आमी तुमी पळयला खंयच्या प्रत्येक घरांनी एक घर जाल्यार 4-4, 5-5 बिराडां वाडयल्लीं आसा. आमी तेजो गार्बेज कलेक्ट करता पूण तेंकां आमकां रेवेन्यू कांय येना. तेंकां आमी हावस टॅक्स दिवपाचो केला. जी 2012 सावन जी घरां आसलीं तांकां आमकां एज पर आमकां हेजे कडल्यान आमकां लेटर आयला पयलींच्या डीएमए कडल्यान की तुमी तांकां हावस टॅक्स नंबर दिवंक शकता प्रोवायडेड तांकां लिगलिटी तांकां कांय आसचें ना. आमी तांकां नंबर दितलो हावस टॅक्स आमी गार्बेज कलेक्शनाक आनी हेज्या खातीर म्हणून तांकां लिगलिटीचा फाल्यां ओनरशीप तांकां क्लेम करूंक मेळचें ना. हें आमी आज हें ठरयिल्लें आसा. मागीर गाडे जे गाडे आसले ते जे अजुनी मिरामारचें ब्युटिफिकेशन अजुनी फायनल जावना तें काम चालू आसा. मागीर आमी फुडल्या मिटिंगेक गाड्याचो इशूय आमी तो मागीर आमी रिजॉल्व करपाचें आसा. तो पर्यंत आमी गाड्यांचें लायसन होल्डार दवरला रिन्यू करपाचें ना अशें ठरयलां. कॅन्सल करूंक ना तेंचे आमी लायसनाक कॅन्सल करूं ना अजून आमी होल्डार दवरल्या. जशें कॅसिनोचे आमी होल्डार दवरलेले आमी रिन्यू हें करनासतना तशें आमी तेंचे लायसन हें दवरल्या. डिसिजन मागीर हें फुडें हें जातलें. जेसीबीचो कितें जालो आतां? हां जेसीबीचो व्हडलो प्रकरण ना जेसीबीचो इशू म्हणजे तुमी जाणा आसतले हिरा पेट्रोल पंपार जेन्ना उजो लागलेलो हय हय तेन्ना भरपूर हें तें उजो म्हाका पालोवपाकूच 3 दीस लागले. फायर ब्रिगेडी जेन्ना उजो लागलो तेन्नाच सांगलें की जो इतको जो भितरल्यान जो डंप आसा तो तुमी खाली करल्या शिवाय तो उजो पालोवपाचो ना. तो भितरल्यान पेटत रावतलो म्हणून. पूण आमकां 2-3 जेसीबी हायर करच्यो पडल्यो आनी तेची ती सगळी गार्बेज आसली ती आमकां शिफ्ट करची पडली. ते आतां ते टॅक्निकल सेक्शनान ते तो कितकी वरां काम केलां त्या प्रमाणे तेजे जे कोड कितें आहलो त्या प्रमाणे तेजें बील दिलां. मागीर तांकां तें हायर सायडीक दिसलें की जर जेसीबीचो 25 लाखान मेळटा जाल्यार ताका 32 लाख कित्याक फारीक करूंक जाय असो तेंचो प्रस्न आसलो. मागीर ते कमिशनान एक्सप्लेन केला कितकी वरां लागली कित्या खातीर लागली ते एक्सप्लेन केलें. मागीर तांकां तें पडलें. मागीर आणि बायगणी प्रकार जातलो तो कचऱ्याचो बायगणी हेका आमी आतां परत आमी कावन्सिलान फूल हें केलां की खंयच्याच परिस्थितीन हो स्टॉप जावंक जायना म्हणून. इवन आमकां ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान आमकां एश्युरन्स दिल्लें आसा की जे टेंडर प्रोसेस आसा तो स्टॉप जावचो ना. मायकल लोबो ऑनरेबल मिनिस्टर तेणें वेस्ट मिनिस्टर तेणें सांगलां जर जे कोण आतां ते लोक हें करता ओपोज करता तुमी आमकां ऑल्टरनेट सायट दिया दुसरो जागो दिया जाल्यार आपूण हांगातलें टेंडर कॅन्सल करून दुसरे कडेन व्हरता. जो पर्यंत जागो तुमी दिना तो पर्यंत हांगातलें कांय जावचें ना. जे कोणी लोक मागणी करता हेंची मागणी हे हायकोर्टानूय गेल्ले हायकोर्टान तेंची सेम मागणी आसली. हितून एनजीटीन गेले एनजीटीन सेम दोनी कडेन तेंच्यो केसी भायर उडयल्यो. फक्त आमकां डायरेक्शन तेन्ना दिल्लें की सायंटिफिकली लोकांक त्रास जायनासतना हो प्रोजेक्ट तुमचो जावंक जाय प्लांट जावंक जाय. प्लांट आमचो खंयच्या कोर्टान स्टॉप करूं ना. आनी सालिगांव न्ही सालिगांव पेक्षा आनीक फुडलो लेटेस्ट हो प्लांट जातलो. लोकांक कांय त्रास जायनासा. लोकांक आमी एश्युरन्स दिता की लोकांनी कोणें पॅनीक जावचें न्ही. हो बरो प्लांट आसतलो कोणाक त्रास जायनासतना. शेवट खंय तरी हो प्लांट जावंक जाय. हो जागो जेन्ना घेतिल्लो तेन्ना कांय एक घर नाशिल्लें. एक घर नाशिल्लें जंगल आसलें. घरांय आतां आयल्या तेन्ना कोणें आतां तेंची क्लेम ही वॅलीड न्ही. जागो पयलीं घेतिल्लो तुमकां खबर आशिल्लें लोकांक की थंय हें येता म्हणून गार्बेज प्लांट येता म्हणून. तेन्ना जे आतां कोणें क्लेम घातल्या तांकां आतां कांयच हें ना. आमी तांकां लोकांक रिक्वेस्ट करता
हे आमी लोकांक करता की हो प्लांट आमच्या खातीरूच न्ही फूल तिसवाडी खातीर आसतलो तेन्ना लोकांनी ह्या प्लांटाक सपोर्ट करचो. थँक्यू. थँक्यू सर.